दीस ब्रेस्तार फेब्रुवारीची 19 तारीख 2026. पहिले मसप द्वितीनियम पुस्तकांतले मसप अध्याय 30 वळ 15 ते 20 पर्यंत. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो, पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेस तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेस, कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे अधीन करूंक भितर सरताय त्या देशांत तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांगटी वाद धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार, आज हांव तुमकां सांगतां, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे अधीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात, त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन थीर एकवटून राव, कित्याक तसो तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हांतूं आपून आसा. देवाचें उतर हें. देवाचें ओडपकार. कीर्तन 1, 1 ते 2, 3, 4 आनी 6. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भर बसलेलो मनीस भागी. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्यासांगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच सुभागी. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भर बसलेलो मनीस भागी. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदींच बावनात आनी हातीन घेतिल्लें सक्कडी सुफोळ जाता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भर बसलेलो मनीस भागी. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. तें वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हणयेत. नितीवंत वाटांनी वेताल्याची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वतात. श्लोक. सर्वेस्पराचेर भर बसलेलो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. पातकी जिणी बदला म्हणटा सुमी, सर्गींचे राज लागीं पावलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 9 वळ 22 ते 25 पर्यंत. जेजू आपल्या आशिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय. मतबेऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जीवन जावंक जाय. उपरांत मेस्ता लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता, तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खोरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या पाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता, तो आपलो जीव होगडायता. पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता
तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार सोडलो म्हणया, हातूं तर ताका कितें फायदो? देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. सुवार्तेंत जेजून आपल्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा विशीं पयल्यांच सांगून दिल्लीं उतरां सुवार्ता समजूंक आदार दितात. देखून जेजूच्या पाशांवांचे सोंसीजे, इन्कार करीजे, मारीजे आनी जिवन जायचे ह्यो संगती पयल्यांच सांगून दिल्ले सुवार्तेचो प्रमुख भाग जाता. लुकाचे सुवार्तेच्या शेवटाक जिवंत जेजू सतमानूंक पाटी करच्या शिसांक अशें म्हणटा, ह्यो त्यो संगती तुमची सांगता आसतना हांवें तुमकां सांगल्यो. तर सगळी सुवार्ता पयल्यांच सांगून दिल्ली मांडावळ सोम्याचें उतर जारी जालें आनी संपूर्ण जालें. जेजून आपणा विशीं केल्लो प्रवाद जारी जालो. तशेंच आपल्या शिसा विशीं केल्लो प्रवादी दिसान दीस जारी जाता. जिवीत जगच्याक, सोम्याचो पाटलाव करच्याक शिसांनी आपणाचो खुरीस दिसान दीस घेवंक आसा. आपणाचो जीव दिसान दीस रिस्केर घालूंक आसा. आपणाक इन्कार करूंक आसा. आपलो जीव होगडावंक आसा. शिसांनी दिसान दीस ही रिस्क घेवंक आसा.